सनबर्न सोंपलो पूण सनबर्नाचो वाद चालूच उरला। विरोधी पक्षांनी सनबर्नाक विरोध केल्लो आनी अजूनय करत आसात। सनबर्न हो जावपाचो जालोच पूण सांगिल्ली उतरां तोडून आनी गोंयकारांक माचयेपासून पयस दवरून देखून टीएमसीचो ट्रोजन डिमेलोन पॉलिटिकल ठग हे उतर वापरला। ऐकात ताका। Has the EDM festival and all the noise that was going on throughout the 30th and 31st and 28th and 29th, is this helped Goa's image outside the country and internationally? AJ tourism minister कित्याक आयज पासून आपलो सक्सेस जालो. It was the most highest peak of tourism and he is silent on it. Instead, you should have come out and said this was the success and this is how the Goans have benefited. Stakeholders are on record. Tourism that the quality of tourists has gone down totally. खंयचे टुरिस्ट येतात, बसींनी येतात, रस्त्याचेर रांदतात, रस्त्याचेर न्हिदतात फुटपाथीचेर. आता टुरिझम मिनिस्टर सांगतलो की ती माझी जबाबदार न्हू म्हणून, ती होम डिपार्टमेंटाची जबाबदार ना, ही टुरिझम मिनिस्टर जबाबदार. टुरिझम मिनिस्टराची ऑर्डर आसा, तुमकां खबर आसा, ताणें पावर घेतलेले टुरिझम डिपार्टमेंटान टू फाइंड पीपल हू आर कुकिंग ऑन द रोड, टू फाइंड पीपल हू आर डूइंग नॉनसेन्स ऑन द रोड. They had obtained the powers and nothing had happened. Why? Because the political thug is not bothered about the quality of tourism. He is only bothered to see what benefit he personally gets. And this has become very clear. Now, it was very clear, seen on the TV, seen on your digital media, that the decibels of the sound was higher than what it should be. You can see the police telling them to stop. The court order was very clear. If they exceed the decibels, seize the equipment. Why was the equipment not seized? Will the tourism minister answer this? Or will he say that it is the chief minister, whom he used to call Pappu, is responsible? This government has to answer. But I hold the tourism minister responsible because the impact of this is on the tourist. And therefore, tourists and the stakeholders of tourism are suffering. It has reached its lowest level. I don't know whether it can go further lower than this. आता कालच्या फावटी त्यांनी व्हडलो गोवा गेलो की बाबा वी आर गोइंग टू हॅव अ स्पेशल फॉर गोवन आर्टिस्ट. आणि ती अशी भेट जाता ती स्टेज घातलेली की इट वॉज द बिगेस्ट इन्सल्ट टू द गोवन आर्टिस्ट. आणि त्या वक्तार त्याने सांगले, मग याद करता की आय एम गोइंग टू सी व्हाट हाउ दे आर गोइंग टू डू इट नेक्स्ट टाइम. दिस टाइम देयर वॉज नो गोवन आर्टिस्ट स्टेज. म्हणजे गोंयकारांक काबार करून भोंवता हो पॉलिटिकल थग. आनी हो थग आसतकूच तुका थगूच टुरिस्ट येतले हांगासर आनी बरे टुरिस्ट येवचे ना. विथ द कोविड केसीस रायझिंग, TMC demands that the health department starts an extensive testing, particularly in unhygienic and slum areas, to arrest the galloping of this virus. जे त्या फेस्टिवलाक ज्या स्थानाचेर ड्रग्साचो वापर जाता, अल्कोहोलाचो मोठ्या प्रमाणात वापर जाता, वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींचो वापर जाता, त्या स्थानाचेर आमचो पवित्र जेका आमी लॉर्ड शिवा म्हणजे आमचो देवाचो देव जेका आमी म्हणटा महादेव, ह्या देवाचो फोटो एक डिसरिस्पेक्टेड मॅनरान ते स्क्रीनीर प्लेस जावपाक लागलो. आनी ती गोष्ट व्हायरल जाल्या नंतर हांवें एक स्टेटमेंट दिलो की हेजो आमी निशेध करता. आनी निशेध करपा फाटलें कारण वेगळी वेगळी कारणां आसतलीं, पण मुख्य कारण म्हणजे आमचो जी आस्थेचो विशय आसा, एक भावनेचो विशय आसा, तो दुखाल्लो आसा हिंदू धर्मा मदीं. आनी त्या खातीर त्या सनबर्न फेस्टिवलाचेर इमिजिएट FIR रजिस्टर जावची आनी तेजेर जे कोण ऑर्गनायझर आहा तेजेर एक्शन जावची. तेजे नंतर आता म्हाका दिसता खूब दीस गेले पूण सरकाराची आज पर्यंत तेजेर कसलीच एक्शन ना. म्हणजे हेजो अर्थ की ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक देवाचेंय पडोन गेल्लें ना. तांकां फक्त इंट्रस्ट आसा म्हणटा तो तांचो स्वताचो वैयक्तीक फायदो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.